मुंड्याच्या अचर्यांत जेजूची महिमा देखल्या शिसांक आता परत दोडी अचर्या राखून आसात. शिसांनी जेजूची महिमा देखची आणि ताची वळख धरची सुवार्थेकार जुआंच्या जेजूक भोव गरजेची. साक्ष दितेल्याची साक्ष भोव बळादीक जावंक जाय न्हय. जुआंवन विवरिल्ली शिसांची परिस्थिती सुवार्थेक पूरक जाता. जेजू शिसां संगी आनीकी पावूंक ना. सांज जाली, काळोखी जालो, निब्बोर वारें व्हाळूंक सुरू जालें आनी दर्यो उसांबळ जालो. आतां येता पयलें अचर्यें. जेजून दर्याचेर चलचें. हें पळोवन भियेल्ल्या शिसांक जेजून भियेनाकात, हांवूच तो म्हणून धैर्य दिलें. तितल्यार आयलें दुसरें अचर्यें. जेजूक तांणी पळयताच आनी ताणें तांकां धैर्य दिताच थोड्यांच पयन केल्ल्या शिसांचो मोसवो तांणी पावोंक जाय ते तडीक वचून लागलो. जेजून मोचव्यार चडची गरजच पडली ना. दर्याचेर जेजून धरणीर चल्लेले परी चल्लेलें देखचें आनी पेले तडीक शाबितायेन त्रासावेने चिंती नासलेले बरी पावचें अशें ही दोनी अचर्यां. पोटभर जेवण वाडिल्ल्या जेजूच्या अचर्याक ताळ पडतात. पवित्र पुस्तकांत जेजू प्रवादी आनी राय मात्र न्हय, जेजूस सोमी. ह्या सर्व अचर्यांनी सृष्टीच्या शक्तींचेर अधिकार आसचो देवाक मात्र. जेजूच्या अचर्यांनी सृष्टीच्या शक्तींचेर जेजूचो अधिकार व्यक्त जाताना जेजूचे सोमीपणी प्रगट जाता. प्रमुख जावन मुखार सुवार्थेंत पाटापाट येवंक आसची शिकोवन समजूंक आनी जेजूक खरेपणी वळखूंक ही अचर्यां मत उजवाडायतात.